नमस्कार, हांव मेदश डेम्पो, तालिगांव गांवांत रावपी एक गोंयकार. कोंकणी उलय लंडन फुलय आवाज रेडिओ 99.8 FM साउथ हॅम्प्टन UK हाचेर आज तुमकां हांव एक सुंदरशी कविता आयकयता. कवितेचें नांव जावन आसा आरे भाटकारा. कविता बरयल्या जोवितो रॉड्रिगस फ्रॉम वाडे सांगे गोंय. ही कविता तुमकां खूब आवडटली हें हांव खात्रीन सांगता. तर चला आनी वेळ वगडायनासतना कविता सुरू करूया. आरे भाटकारा, भाटकारा, भाटकारा रे ओ म्हज्या मोगाच्या भाटकारा. कितें तुवें इनाम दिलो तुज्या लाडक्या गुणकारा. आसलो हांव तुज्या उपकारान, पूण तूं आतां सकयल पडलो म्हज्या नजरेन. भाताच्या बियांचो एक साक हांवें घेतिल्लो तुजो रोवंक ते म्हज्या शेतान. म्हज्या शेतांतली उपाट पीक तुज्यान कित्याक पळोवपा नजो. कित्याक घेतलो तुवें गरीब शाणेचो फायदो असो. साकार साक भात तुवें चिती नासतना कशें रे मागलें. जाणा जावन म्हजें परदेसपण सगळें. भाटकारा रे ओ म्हज्या मोगाच्या भाटकारा. आतां विश्वास तुज्या वयलो गेलो रे म्हजो. अरे सगळें भात न्हय रे तें, अर्दे पोल पोटयल्यार लागतालो ताका उजो. देव बरें करूं. कोंकणी उलय लंडन फुलय. कोंकणी उलय लंडन फुलय. कोंकणी उलय लंडन फुलय. थँक्यू.